Ekotanci katrika powisana namka novoci dewa tuji bagi namka povitelia पुनर्जीवन झाल्या ख्रिस्ताचे कृपे सासनिक जिवीत आमकां सोडून दिला एकठांय जावन बाबा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकठांची एकत्रिता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेजता आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. ह्या मिसाच्या बलिदानाची ते सवां ह्या बरी आसात अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयता लिगोरी मेबल सिक्वेरा नित्य दरवाडो, रोहन आनी पर्ल सिक्वेरा नित्य दरवाडो, सोहन आनी रेशमा सिक्वेरा नित्य दरवाडो, स्टेल्ला आनी लविना पिंटो वाकोला मुंबय, अमित फर्नांडीस उडपी, तशेंच पिरगजच्या सक्कड कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या सनेच्या त्या सवां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवचें. आमची ते सवा मागणी सुमयेच्या पांयतळ समर्पण करुया. सुमयेची मजर कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू एका मनाची आनी एका काळजाची जावन कुटुंबा स्पिरितान बरोवन सोमयांच्या पवित्र जेवणाक ह्या वेदी बोवारी सांगाता जमल्या. आज आमी सोमया जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता. आयची देवस्तुती आमकां खालतिकायेची जिणी जियेवन देवाक मानवची व्यक्ती जावंक आपोवणें दिता. जेजूक पवित्र स्नानाची गरज नातली तरी पवित्र स्नान घेता, देवाचो ताळो आयकता आनी देवा मुखार वर्तो जावंक पावता. पवित्र स्नान घेतल्या आमी आमच्या तिदोड्या मिसावाचो उगडास हाडया आनी कालतिकायेची आनी देवाक मानवची जिणी जियेवंक जाय आसची कृपा जेजू लागीं मागोवन घेवया. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमतना पवित्र स्नान घेतलो. जेजू बरें करीत मुखार गेलो. आमकांय पवित्र स्नान मेळ्ळां तर आमी आमचें मिसांव बरें करचें. तर आमच्या दिसपत्या जिवितान आमी आमच्या कुटुंबांत तशें वाड्यांत पिरगजेंत समाजेंत बरें करूंक आनी बरें करनंत फुडें समकोंक जाय आसली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी मागून घेवया. तर हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना आमी हरी एकली ना फावो पातकी म्हणल्यार वळखून घेवया. आमच्या उणेपणाची दुखदन एक घडीभर बगस्तानी आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदा देवाक अनमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मोनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. त्या वचून बगे सदांच हांव मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां अनमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. आमीन. सोमिया काकूत
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्किचाराया सर्पवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूळ तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा ससनाच्या देवा जॉर्दान न्हंय जेजून स्नान घेतले पवित्र आत्मोताचे देवलो आनी तो तुजो आपोर बेसो पोत म्हूण तुवें सभे मुखार परगटले उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान ती रावंक करपा धी या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणा जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाईया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप बुजवण दिया म्हज्या परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा तिचे साखरेचे दीस संपले तिच्या अपराधाचें फारीकपण दिवन जालें सगळ्या तिच्या पातकान सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिणें बगली एक ताळो बोब मारता आरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा पाड पडलेल्या प्रदेशान आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा हर एक फालकें बरोवन येवं दी हर एक पर्वत आनी दोंगर समतळ जावं दी ऊन सकल सुवात सपाट जावं दी फोंड फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जावं दी तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली कित्याक सर्वेस्पराचें तोंड उलयलां सियोनाक बरी खबर हाडतेल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून वच जेरुसलेमाक बरी खबर हाडतेल्या दुता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार भिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहरांक सांग हांगा आसा तुजो देव पळय सर्वेस्पोर आपल्या पदवेन येता आपल्या बळिश्ट बावळ्यांनी तो अधिकार चलयता ताचें इनाम ताचे सवे आसा ताच्या जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वेता एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडाक सरयता आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता आपल्या हरद्या लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितेल्या बकऱ्यांक जागृतायेन सोलोवन व्हरता देवाचें उतर हें सर्वेश्वर आपले परचे शांती सो आशीर्वाद दिता सर्वेस्पर आपले परचे शांती सो
देवाच्या भुरग्यानो सर्वेश्वराक नावाडा महिमा आणि पदवी ताची एकल्याचीच म्हूण हरसिया ताच्या नांवाक फावो ती महिमा दिया ताचे पवित्र मुखार प्राणीपात करा सर्वेश्वर Ora porte शांती सो आशीर्वादिता सर्वेश्वराचो ताळो उदका वयल्यान गाजता उदका राशीचेर सर्वेश्वर उबो जाला सर्वेश्वराचो ताळो निजाकी गणगणी वय गंभीरायेन गाजता तासो ताळो सर्वेश्वर आपले porte शांती सो आशीर्वादिता सर्वेश्वर आपले porte शांती सो आशीर्वादिता धर्मदूताच्या कृत्यांतलें वाचप तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें जो कोण देवाक भिवून चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवाता सगळ्या मनशा कुळाचो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मारिफात शांती लाभता म्हणले सुवार्ता देवान कशें इस्रायेलाच्या भुरग्यांक परगट केलें तें तुमी जाणान जुवान स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलेयान सुरू जावन आख्ख्या जुदेयान कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नजरेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयांती तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवसराचे पदवेकाल आसल्ल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताजे सांगाता आसलो देवाचे उतारें Hallelujah, 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 hallelujah. सर्ग उक्तो जालो आनी बापा सताळो गाजलो हो म्हजो मोगा सपोत ताका तुमी आयका हाल्लेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो चे सोबे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या तवळ जेजू जुवांव लागचें स्नान घेवचे खातीर गलिलेयांत थावन योर्दान न्हंयतडीक आयलो पूण जुवांवन ताका आडावंक पळयलें हांवें तुजे लागचें स्नान घे जाय आसता तूं म्हजे लागीं येताय म्हळें ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसो कित्याक हे वरवीं देव कशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो तितल्यार जुवांव काबूल जालो जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येताच आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदवां आकाशांतावन एक ताळोय हे परी आयकलो हो म्हजो पोत म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवाला देवाची उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो
येदोळस आमी आयकल्या प्रमाणे आज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमता आनी जेजूच्या पवित्र स्नानाचे परब आमकां एकल्याक एक वर्तें घडीत जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसा पयले फावटी त्रिदादीचें उगडापण जाल्लें आमी पळयता. बाप पुताक वळखून घेता, बापाचो ताळो आयकलो, आपणाचो पूत म्हणलें वळखून घेता आनी पवित्रत्म जेजूचेर देंवता. ह्या तेगाय जाणांचें आजारपण आनी ह्या तिनदादीचें पयले फावटी उगडापण जाल्लें आमी पळयता. दुसरें जेजू देवाचो पूत म्हणलें तें उक्त्यान परगटलालें, बापान वळखून घेतलें, ओ म्हजो पूत, म्हज्या मोगाचो म्हणून वळखून घेतलें आनी जेजू देवाचो पूत म्हणून परगट जाल्लें हें वर्तें फेस्त परब जावन आसा. आनी तिसरें जेजूच्या परगट जिविताची सुरवात केल्लें हें घडीत जावन आसा. ते दोळपर्यंत गुपीत आसलो, गुपीत जिवीत जियेल्लो जेजू आपणाच्या मिसावाची सुरवात करता, परगट जिणयेक कामार पावता. आनी त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो हें घडीत एक वर्तें घडीत म्हणयेत. आनी त्या मारिपात आमी पळयता आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना जेजू देवाचो पूत तरी देवाच्या योजने प्रकार, देवाच्या मांडावळे प्रकार जुआंव बाप्तिस्त लागचें पवित्र स्नान घेता. जुआंव बाप्तिस्त आड हांव पळयता, हांवें तुजे लागचें स्नान घे जाय आसता, तूं म्हजे लागीं स्नान घेताय. आनी तो वळू जेजून म्हणलीं उतरां आतां सद्याक हें तशेंच आसो, कित्याक हे वरवीं देवाची देव कशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूं बाबा. हें देवाचें योजन, देवाची मांडावळ थंयसर जारी जाल्लें आमी पळयता. मोगाचें न्हू, सर्ग उक्त जाल्लो, पवित्रत्म जेवल्लो पारव्याच्या रोपार आनी देवा बापान आपणाच्या पुताक वळखून घेतलें हें आमी पळयता. मोगाचें न्हू. आनी त्या मारिपात ह्या फेस्ता मारिपात, ह्या परबे मारिपात आमकां समजता की मनशाकुळाच्या चरित्रेंत तशें जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत देवाचें मेथेर पावन देव सगळ्या मनशाकुळाच्या चरित्रेंत आनी ताच्या पुता जेजूच्या जिवितांत मेथेर जाल्लें हें घडीत आमी पळयता. आनी त्या देखून आमकां मोगाल भवन आनी भयणीनो ही एक वर्तें घडीत आज आमी संभ्रमता. ही परब आमी संभ्रमता. मोगाचें न्हू. 13व्या शतमानांत फ्रांसाचो राय, आतां सांत म्हणून ताका पास्तारला, लुईस नोवो, आतां लुईस नोवो, ताणें म्हणलीं ती उतरां. तो म्हणालो आपणाचो जल्मा दीस व्हडा दबाजेन संभ्रम करीचे, आपणाच्या जल्माचो दीस, पूण आपणाच्या जल्माचो दीस व्हडा संभ्रमान आचरण करीत. केदाळा म्हज्या पवित्र स्नानाच्या दिसा, म्हज्या पवित्र स्नानाच्या दिसा तो आचरण करीत जाय, न्हय आमी जल्म मारल्या त्या दिसा. आनी कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा सगळ्या देवा सांगता त्या महिमेवंत जिविताची, त्या सासणीक जिविताचे पैन सुरवात जाल्लें म्हज्या पवित्र स्नानाच्या दिसा. आनी त्या देखून तो दीस म्हाका व्हरतो आनी त्या दिसा म्हजे जल्मा दीस व्हडा दबाज्यान संभ्रम करी जाय म्हणली ती ताची उतरां जावन आसलीं. मोगाल भवन आनी भयणीनो, त्या देखून पवित्र स्नानाचें घडीत आमकां एक वर्तें घडीत जावन आसा. मोगाचें न्हू. विलियम बर्कले पवित्र पुस्तकाचो एक स्कॉलर वा बरयणार वा तर्जुमदार, तो म्हणटा जुआंव बाप्तिस्त मारिपात जेजूचें पवित्र स्नान जेजूच्या जिवितांत एक प्रमुख घडीत, जेजून घाण गेल्लें पवित्र स्नान एक प्रमुख घडीत. आनी तो विवरून म्हणटा कित्या खातीर हें पवित्र घडीत म्हळ्यार पयिल्लें तो म्हणटा जेजूच्या जिवितांत एक दृढ निर्धार केल्लें तें घडीत जावन आसा. ते दोळपर्यंत गुपीत आसलो जेजू परगट जिणयेची सुरवात करता आनी त्या देखून ताच्या जिवितांत एक निर्धाराची घडीत तें पवित्र स्नानाचें जावन आसा म्हणटा तो. आनी त्या मारिपात जेजून ताचे मिसावाची सुरवात केल्लें. दुसरें मनशाकुळांतय आपणाक एक म्हणून वळखून घेतलो तो दीस वा तें घडीत. मोगाचें न्हू, आमकां कळीत आसा जुआंवन पवित्र जुआंवन दिवचें स्नान तें पातकियांक तांच्या पातकांत हांव मेकळें जावच्याक सुडका मेळच्या खातीर. पूण जेजू थंय कसलेंच पाताक नातलें, पातकाचें खत समेत नातलें. देवाचो पूत तरी जेजू पवित्र स्नान घेता. कित्या खातीर आपणाकच मनशाकुळा सांगता, पातकी मनशाकुळा सांगता वळखूच्या खातीर. आनी त्या देखून हें पवित्र स्नानाचें घडीत जेजून मनशाकुळा सांगता आपणाकच वळखून घेतलें एक घडीत जावन आसा. मोगाचें न्हू. तिसरें
जेजूच्या जिवितांत बापाची कुशीक जारी करच्याक एक ओप्पिगे एक परवानगी दिल्लें तें घडीत मोगाच्यानो वो मुजो पोत म्हज्या मोगाचो पोत तो म्हाका मानवाला आनी त्या मरी बाद जेजूक फुडें समकोवंक आनी ताच्या जिविताच्या त्या प्रमुख घडितांक आयत रावोंक एक बापान आपणाच्या पुताक वळखून ताची पाट तापडून परवानगी दिल्ली ते एक घडीत जावन आसा मोगा भावनो आनी भयणीनो चवथें जावन आसा जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या घडीत जेजूक ताच्या जिवितांत म्हणटात एक कन्विक्शन एक तृप्तेचे ते घडीत कित्याक देवा बापान वळखून घेतलें हो जावन आसा विसून काडिल्लो हो जावन आसा म्हज्या मोगाचो पोत म्हणलें तें वळखून घेतलें तें घडीत जावन आसा आनी त्या मरे पात जेजूचे मिसांव न्हय केवळ ताचे खातीर मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर म्हणलें तें ताका समजता आनी जेजू फुडें सरता मोगाच्यानो जो हांव वांजेलांत अध्याय 3 वाक्य 16 आमी वाचलें जाल्यार जेजून स्पश्ट केल्लें देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्या सुपुताक ह्या संवसारांत धाडिल्लो संवसाराची झरती करूंक न्हय नीत करूंक न्हय ताच्या मारी पात मनशा कुळाची बाचावी ताच्या मारी पात मनशा कुळाची सोडवण जावचे खातीर आनी जेजू केन्ना बाप ताका वळखून घेता हो मुजो पोत ताका समजता की आपणाचें मिसांव मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर म्हणलें तें ताका कन्विक्शन जाता आनी त्या मारी पात तो फुडें सरता मोगाच्यानो आनी एक जेजूच्या पवित्र स्नानाचे घडीत जेजू पवित्र आत्म्यान बरयली ती घडी जावन आसा आतां आमी म्हणूंक पुरो संवसाराच्या सुरवेर बाप आसलो भूत आसलो आनी पवित्र आत्मा आसलो तर जेजूक कित्याक पवित्र आत्म्याची गरज आसली पवित्र आत्मा पयिल्ले जेजूचे देवलो गी ना मोगाळ भावन आनी भयणीनो हे तेगी जण सांगाता आसले आनी पवित्र आत्मय संवसाराच्या सुरवेर तावन जेजू सांगाता आसलो पूण उक्त्यान जेन्ना पवित्र आत्म्याची परगटणी जाता जेजूचेर पवित्र आत्मो देंवता मोगाळ भावन आनी भयणीनो आनी त्या मरी पात जेजूक बरी काबार परगट करच्या खातीर ते मिसांव बरें करचें मुग दर्शन व्हरच्याक आनी देव जावन आसा मोग म्हणलें परगट करच्याक अभिशेक केल्ली ती घडीत जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आनी त्या देखून हें जेजूच्या पवित्र स्नानाचें घडीत एक वर्तें घडीत मोगाचेनो केवळ जेजूक मात्र न्ही आज आमकां नियाळ करतल्या हर एकल्याक हें वर्तें घडीत जावन आसा म्हणलें आज आमी समजता मोगाचेनो तर जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या ह्या संभ्रमा दिसा ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करतना कितें संदेश आमकां हर एकल्याक मेळटा मोगाचेनो पयल्यान पयलें जावन आसा जेजूच्या पवित्र स्नानाचो संभ्रम आमकां हर एकल्याक आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसाचो उगडास करूंक आनी प्रत्येक जावन हांव कोण हांव कितें म्हणलें तें समजोवंक आयच्या दिसा आमकां आपोवन आसा मोगाचेनो पवित्र स्नानाच्या दिसा आमी देवाची भुरगीं जावन आमकां मागला मोगाचेनो देवाची भुरगीं जावन दुसरें जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन म्हणजे पवित्र सभेचे सांदे जावन आमकां अभिशेक केला आनी तिसरें आमी पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिरां जाल्लो मोगाचेनो त्या देखून हांव कोण हांव कितें हांव देवाचो भुरगो हांव पवित्र सभेचो सांदो हांव पवित्र आत्म्याचें जिवे मंदीर म्हणलें आयच्या दिसा हें आमकां समजोवंक मोगाचेनो आनी आमचें जिवीत कितलें मोलादीक कितलें पवित्र कितलें वर्तें म्हणून समजोवंक आज आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा मोगाचेनो आनी त्या मरे पात देवाचें आजारपण आमचे थंय भोगूंक देव कोरोस म्हजे थंय आजार आसा हांव देवाचो भुरगो म्हणलें वळखून घेवंक आनी त्या मरे पात म्हजें जिवीत वर्तें म्हणलें तें एप्रिशिएट करूंक म्हाका एक अवकाश मोगाचेनो आनी म्हजें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन हांव एक पवित्र मंदीर म्हणलें तें वळखून घेवंक आमकां आपोवणें मोगाचेनो हें पयलें आमकां समजोवंक जाय दुसरें जेजूच्या पवित्र स्नानाचें घडीत नियाळ करतना आज आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास करतना आमकां लाभलेलें तें तिदोडें मिसांव मोगाचेनो याजकपणाचें रायपणाचें आनी प्रवादपणाचें आमी हर एकले याजक आमी हर एकले प्रवादी आमी हर एकले राय हे आमचे तिदोडे मिसांव आमकां जारी करूंक आसा आनी हे आमच्या पवित्र स्नानाचे ही मिसांव आमी करूंक हर एकल्यानी कामार बांदूंक आसा म्हणलें आज आमकां उगडापान जाता मोगाचेनो
ह्या जगपणाच्या मी हांव मारी पात हांव म्हाकाच देवाक समर्पण करता. हांव देव आसो, देवाक हांवें समर्पण करचें. मोगाचें न्हू, रायपणाच्या मिसांवा मारी पात सेवेक म्हजें खामार बांदचें. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या बोवारी एकामेकाची सेवा करच्या खातीर. आनी तिसरें, प्रवादपणाच्या मिसांवा मारी पात सता नितीक रुजवात दिवंक हांव फुडें सरचें. मोगाचें न्हू, आमच्या दिसपते जिवितांत सत नीत उखोवन धरचें. तें आमचें मिसांव प्रवादपणाचें हें ती दोडे मिसांव आमी जारी करूंक आसा. मोगाचें न्हू, त्या देखून आमकां हें घडीत आज वर्तें जावन आसा. आनी तिसरो संदेश आमकां जावन आसा. हेजें दुसरें वाचप धर्मदूताचें कृत्य पुस्तकांतलें आमी आयकलें. जेजू ह्या जुवांव ह्या बरयणार आमकां प्रत्येक जावन ह्या सगळे विवरण दिता आसतना मोगाचें न्हू, सालूक प्रत्येक जावन ह्या सगळ्या विवरण आमकां दिता आसतना जेजूच्या पवित्र स्नानाचे घडीत उल्लेख करता. आनी पवित्र स्नान घेतलो जेजू बरें करून मुखार गेल्लो उल्लेख करता. त्या देखून आमकांय पवित्र स्नान मेळ्ळां. आनी आमच्या पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां बरें करूंक आपोवणें मेळ्ळां. वायट करूंक न्ही, अन्याय करूंक न्ही, अपमान करूंक न्ही. मोगाचें न्हू, आमकां हर एक लागीं बरें करूंक. त्या देखून आमी हर एका दिसा बरें करूंक आसा. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या शेजारा, आमच्या बिरगजेंत आमी जेजू बरी बरें करून मुखार वचाचें. कोणाक वायट अन्याय कर, कोणाचें नांव पाड कर, कोणाक अपमान करणं न्ही. मोगाचें न्हू, आमी बरें करीचें. जेजू बरी आमी बरें करूंक आसा, बरें करून आमी मुखार वचूंक आसा. आनी ताचो प्रतिफळ आमी मुखार गेल्ल्यानी एक दिसा सरगार आमी जोडूंक आसा. मोगाचें न्हू, तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या पवित्र स्नानाची, जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी संभ्रमतना आनी आमच्या पवित्र स्नानाचो आज आमी उगडास करतना मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तर आमकां मेळिल्लें मिसांव, आमकां मेळिल्लें पवित्र स्नानाची कृपा, आमकां मेळिल्लें पवित्र स्नानाचें जिवीत आमी तें बरें करून जियोंक. मोगाचें न्हू, आमी सदांच देवाचीं भुरगीं जावन वाडोवंक, आमी सदांच पवित्र सभेचे एक विश्वासी सांदे जावन वाडोवंक आनी प्रत्येक जावन पवित्रत्मेची जिवी मंदिरान जावन आमचें जिवीत पवित्रपणान बांदून हाडोवंक. तसो सोमी जेजू क्रिस्त पवित्र स्नान घेतलो आमकांय हर एक लागीं अभिशेक करून दी, आशिर्वादांनी भरून दी, ताच्या कृपेन भरून दी आनी बरें करूंक आदार दिवं दी. म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याचो सोमियातान कृपा आनी आदार आमी जोन घेवया. आमेन. उबे रावया. आमच्या बवार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बापतो, सर्गानी भितमेसो, दिसत्या आनी नान दिसत्या, सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सोम्या जेजो क्रिस्ता सत मानता, देवाचो एकलो स्पुतो, सर काळा आदी बापात हांव जल्माला, देवात हांव देव, उसवाडात हांव उसवा, खऱ्या देवात हांव उजलो खरो देव, तो देवात हांव जल्माला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सई बसो, ताचे वरवीं सर वस्त केल्या, आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत, सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यावरी हांव कामरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंच ताका गुरसार मारलो, ताणें कश्ट मोरान सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला, जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशार वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवट के शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताम निप्स जाला, बापा आनी पुता बराबर ताका समाज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो, प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदावरी स्थापलेले देव सभेक सत मानता, पथकांच्या बक्षणे कधी एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासन रावता. आमेन. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेजू बरें करीत गेलो कित्याक पवित्र आत्म्याची कृपा ताचे थंय आसली, पवित्र आत्मो ताचे थंय आसलो, तर आमी बरें करूं पवित्र आत्म्याची ससाई कृपा जेजू मुखांत ह्या भवार्थाच्या प्रार्थना रुपार आतां आमी मागून घेवया. मोगळा बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब सर गवळी बापांक, याजकांक, धर्मिकांक एवकरिस्तांतल्या जेजूचो लक्षिल्ल्यान संगात भोगूंक आनी आपल्या ताब्यान दिल्ल्या भावार्थाचो उपोस करूंक आत्मीक गटाय लाभय म्हूण मागता हांव. जवाब, बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी आपणाक दिल्ली जबाबदारी प्रामाणीकपणान करूंक
तांकां उमेदीन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांक देवभिरांतीन वाडय आनी तांकां बरो फुडार लाभय. तांणी कुटुंबां तशें समाजेन उपकारा पोटचें बरें देखीबेरीत जिवीत जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांनी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची देख घेवन कुटुंबांतल्या संध्याची मोगान जतन करूंक आनी माया मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पवित्र निसाच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या समेस्तांनी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत सेवन पवित्र स्नानांत आमकां दिल्लें मिसांव भक्तेन पाळूंक आनी त्या प्रकार जिवीत मांडून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे सगळें कुटुंब गांवांत परगांवांत आसलीं आमची कुटुंबादारां, आमची भुरगीं बाळां, युवजनां, मलगडी, प्रायवंतां, प्रत्येक जण पिडेस्त भावनाचो उडास काडया. सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण करया. तांच्या भलायके खातीर, बरेपणा खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां, तांचो उडास काडया. तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पवित्र थळाक येवच्या सकट भक्तिकां खातीर आमी मागया. आनी आमच्यो वैयक्तीक गरजो ते सवा सुमयेच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेसू मारिफात आमकां तुजी भुरगीं जावन उबान घेतल्याय. पवित्र सभेचे सांदे जावचे भाग तुवें आमकां लाभयलाय. पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिरां जावन तुवें आमकां मागलाय. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिताना आमच्या पवित्र स्नानाच्या त्या गडिता खातीर तुका आमी दिन वाचता. पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारिफात लाभलेलें आमचें मिसांव जारी करूंक आमी हर एक दीस वावरूंक आमकां तुजो आदार दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. तुज्या खुशे मना प्रमाणे आमकां कितें गरज आसा तें तूं लाभय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. संतोष बरी खायच्या त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्विकार तूं कर ये बापा. स्विकार तूं कर ये बापा. गोवासो वायदा कासो ओल्ड बाउंटीसो आमच्या कष्टांचो स्वीकार करून बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या स्वीकार करून बापा. बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमीत आमच्या आनी आख्या पयसभेच्या दावाक सरस्वर मानून घे. सर्गींच्या कणवळ्या बापा, तुज्या पुरबायच्या पुता प्रगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपोवन दिता ती देणी तो मानून घे. मनशांची दया करून सगळ्या संवसाराची फातकां दोन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कुशी फाळ्ळी. आतां ती तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलोवन तसो कुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तांतूं आमची फातकां दोन वचोन धी. आमच्या सुडवंदरा जेजूचे नांवीं. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परात उभारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जोर्दान नैत्र विचित्र गुणांनी पवित्र स्नानाचे तुझे नवें देणे तुवें परगट केलें. मुनी जाल्लो तुजो शब्द आमचे मदें कोरोस आसा म्हूण आमी सतमानो. सर्गार्थ हांव तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवाक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुर्बळ्यांक सोडवणेची बरी कबाद दिवंक आनंदाच्या तेलान मागून ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गीच्या देवादूतांचें गायन संतोशान आमी प्रितमेचेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. होवी 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार वरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा कोरोस्तम पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयां जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराची येरागन पातकाचें बोक्सांनी मेळच्या तुमचे बसोन आनी समेस्त मनशां बसो तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. बाबार्थ सोगून परगटया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मोन्नासो आनी पुना जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो 14 आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरो असो धोरण मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगता बगेव जुजे ते सोपती बगेव दमदुतां सांजू दुतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आनी त्या सांगता तुजी महिमा गाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. पवित्र स्नानाच्या सक्रमेंता मारिपात आमी देवाची भुरगीं तर ह्या घडये देवाची भुरगीं म्हणल्यार वळखून घेवया. त्या देवाची खुशी करूंक कृपा जेजून शिकयल्या त्यात अपूर्वाच्या मागण्या मारिपात आतां आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त गाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकदांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिडेंतले आनी स तरेच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. सोटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सुमयाची शांती एकामेकां वांचून घेवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. पवित्र स्नान घेतलो जेजू बरें करीत गेल्लो आमकांय बरें करूंक गटाय बोल दिवचो ओत्तू जेजू. तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी. सुमया त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका आवडेना. सुमी संगी आसतना बेपिरांत म्हाका ना. सुमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका आवडेना. सुमी संगी आसतना बेपिरांत
भिरांत म्हाका ना सोमी म्हजो गोडी कितेंच म्हाका आवडीना सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना प्रार्थया. कनवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणान वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी करी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असले आमचें जिवीत जावं दी. हें तेणें आमकां फावो कर, तुज्या प्रितीवान पुता जेजूचें नांवान. आमीन. मोगाचें न्हू, हें वरस भुरग्यांचें वरस. गेल्या त्या आयतारा गवळी बापांनी येवक्रिस्त वर्सां वेळार भुरग्यांचें वरस म्हणून परगटलां. हांगासर ह्या वर्साचो लोगो आनी ह्या वर्साचें चिंताप कितें हांगासर मुखार आसा. त्या देखून भुरग्यां खातीर ह्या सगळ्या वर्सां मागोवंक, भुरग्यांक सडीत गामान दिवंक आमच्या गवळी बापांनी आमकां आपोवणें दिलां. तर आमी भुरग्यां खातीर मागोवन ह्या भुरग्यांच्या वर्साचें मागणें सांगात आमी मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमचीं भुरगीं बाळां देवाच्या राजाचीं फळां वो ध्येय घेवन भुरग्यांचें वरस आचरण करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाल्लीं जावं, आपल्या आवय बापायक विधेय जावंक, मान दिवंक आनी तांकां दुखयनाशें चलोवंक कृपा लाभय. प्राय तेगीत वाडटना शेगून आनी फुलोवंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुडसुडीत कर, शिकपांत बुदवंत कर, बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेस विसरून काडून आनी धैर्यान मुखार सरोंक तांकां कृपा दी. बापा, एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जानवाय दी. बापा, भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमीन. पात्रून सांगू था देवा आमची पासो तूं विनाती कर. सांजूद उरता देवाक मागणे. ह्या संवसारी जेचो सैर आनी धर्म जावन आसलेल्या बागेव जोता देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवून दाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्ले. ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळ्याच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगादीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरेचशे कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यान सुद्दां केरिती शारुती जावन आसाय. तुजे मजतीचे बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी बरो आमकां कितें मागूंक आसा त्या सवां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर विशेश तरान मागया. कुटुंबाच्या हर एका सान्यां खातीर, गांवांत परगांवांत आसलेल्या भावंडां खातीर मागया. भुरग्या बाळां खातीर विशेश तरान मागया. कुटुंबांतल्या मालगडी प्रायवंतां पिडेस्तां खातीर, त्या भाव भयणीक आस्पत्रेंत आमची बहीण लोना आसा तिचे खातीर आमी मागया. तशेंच घरांनी आसच्या पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. सुमयेची गूण करची सकत करपा तांच्या जिवितान वाळोवन दी. बरेपण सुमी तांकां दिवं दी म्हणून मागया. कोणी आमचे लागीं मागो सांगलां, मागता म्हणून बसयलां, त्या भावंडां खातीर मागया. ह्या पवित्र थळाक येवच्या सक्कड भक्तिकां खातीर एक घडी बरो मागया. विविध रितींनी दान दिवच्या सक्कड दानी खातीर, ह्या पवित्र थळार सगळे वर्सभर विविध रितींनी सेवा दितात, वावर करतात, ह्या बऱ्या मनाच्या भावंडां खातीर आमी मागया. तशेंच आमची वैयक्तीक कश्ट, दूख, बेजाराय, आमचे समस्ये, आमची पिडा शिडा, आमची दूख, आमची सलवणी जे कितें घेवन हांगासर आसा सगळें सांजूक देवाच्या मजतीन सुमयेच्या पांयतळा समर्पण करया. एक घडी भर आमी मागया.
म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा सांडल्या बरोवस दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भिडयतां. तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर. हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्वेस्पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर पांगोवन तो तुमकां माईपासान आनी काकुतीन वागो. धुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगत आसा. तो तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमची राखण कर. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचेर ह्याचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत कर. आमेन. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वत आनी तुमचे सवे सदां आसो. आमेन. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गुणाची वाटेन सोम्या म्हाका सलय. कुरपे देण्यात तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजी सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीसे मोगान तुज्या पेटय. कश्टांत हांव नासतना जा म्हजो आदार. पयन म्हजे करतना दयेन म्हाका तूं राव. सता वाडतना म्हजी संगी राव. अनवारांत पडतना दयेन म्हाका तूं राव. शिगुणाची वाटेन सोम्या म्हाका सलय. कुरपे देण्यान तुज्या आत्मो म्हजो नेटय. बेसांव घालून तुजी सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीजे मोगान तुज्या नेटय. मोगाळ पुत्राचो वेळ हांव कार्मरी आशिर्वाद दिव आमकां. जुत्ता देवा भगवंत कुर्साची कुरळणीवर आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. आमेन.